फायनल प्रेझेंटेशन फॉर्मालिटीज पर्यंत जातले. आज सगळ्या जाणां दिल्या उपरांत तांच्या डिपार्टमेंटाचे जे जे प्रोजेक्ट पावल्या ते प्रोजेक्ट ऑलमोस्ट आमी सगळ्या जाणांक दिल्या. आनी तशें जर पळयत जाल्यार मित्रांनो प्रेझेंटेशन डिपार्टमेंट वायज tourism department, it is approximately 1,693 crores. Education department, approximately 1,536 crores. Health department, 631 crores. Power department, 4,160 crores. Green energy, 7,350 crores. Public work, 5,460 crores. Water resource department, 3,401 crores. Disaster management, 1,982. Waste management, 733. Climate change, 379. Approximately 28,000 crores of rupees ही डिमांड आम्ही 16 फायनान्स कमिशनच्या फुडल्यान दवरतले. ओके, हातूंत वॉटर रिसोर्स डिपार्टमेंटानूच एग्रीकल्चरूय आयलो. सो वेगवेगळे बंद बांदपाक आनी हे जे आहा पळय ते तातूंतल्यानूच पयशे आमी तेचे कडेन डिमांड केला. एक फावटी एक वेवस्थीत प्रेझेंटेशन करून फायनान्स कमिशनाक आमची गरज म्हणजे गोंय हे बारीक राज्य असले, गोंयाचे पॉप्युलेशन कमी असले आणि हे सगळे पॅरामिटर सुद्धा जरी कन्सिडर केले असत जाल्यार अप्रॉक्सिमेटली आमचे फ्लोटिंग पॉप्युलेशन हे आमकां अप्रॉक्सिमेटली 1 कोटी सुमार फ्लोटिंग टुरिस्ट मायग्रंट लेबर हे सगळे असता. हे सगळे कन्सिडर करता आसतना SDGच्या बाबतीत आमी 4 नंबराचेर आसा. स्कोराच्या बाबतीत पळयलें जाल्यार आमी 2 नंबराचेर आसा. SDG हे कंपॅरिजन करचे आनी आमकां ओवरऑल हातूंतल्यान हो आमकां कारण आमकां एरिया लेस आनी पॉप्युलेशन कमी असल्या कारण त्या पॅरामिटरान आमी वचनाशिल्ले. पण सगळे ओवरऑल आमी एक बरें प्रेझेंटेशन तयार केला. 9 तारखेची हे प्रेझेंटेशन आमी तांच्या मुखार दवरतले. ताज्या भायर लोकल बॉडी पंचायत आसतले किंवा म्युनिसिपालिटीज आसतल्यो हांच्या कडेन इवन जो पॉलिटिकल पार्टी कडेन कन्सल्टेशन जे आसा पयलीं ते 16 फायनान्स कमिशनचे जातले. प्रिपेरेशन्स एकदम खूब बऱ्या पद्दतीचे केला. आमी आमचो स्ट्रेस आसा की आमी जितके मागता तितके फंड्स जे आसा पयलीं हे 16 फायनान्स कमिशन गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाक आमकां रिकमेंड करता.